गोंयांत म्हादय विशींच्या लढ्यांत दिसान दीस वांटेकार वाडत आसात। सोमारा गोंयच्या कांय तरणाट्या विद्यार्थ्यांनी ताळगांवच्या गोंय विद्यापीठा कडल्यान ते पणजेच्या आझाद मैदाना मेरेन म्हादय खातीर मोर्चा काडलो। आपले महाविद्यालयातले वर्ग बुडोवन ह्या भुरग्यांनी हे आंदोलन केलें। म्हादय वाटोवची ह्या हेतान हे आंदोलन जालें। जे वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ गोवा सगळे एकठांय येयल्या। हायर सेकंडरी जावं, कॉलेजीस जावं, युनिवर्सिटी जावं, सगळे डिपार्टमेंट्स, सगळे आयज सब्जेक्ट्स आयज एकी कडेन येयला आनी फक्त एका इश्यू खातीर येयला, ते म्हणजे म्हादय। बिकॉज हांव सांगपाक सोदतां टू द ऑथॉरिटीज, टू द पॉलिटिकल पार्टीज दॅट वी द स्टुडंट्स आर रियली कन्सर्न अबाउट दीस टॉपीक। दो म्हणजे जे कॉमन मॅन तांकां इश्यू खबर आसूं नासूं म्हणून आमी हे सगळे जे आमचे स्लोगन्स आसा जे तुमी पळयता आसतले जे कितें आमचो इम्पॅक्ट जातलो एनवायरमेंटाचेर, जो आमचो पॉलिटिकल इकॉनॉमीक कितें इम्पॅक्ट जातलो ते आमी सगळे स्लोगन्स आमी बरोवन काडला। सगळे तुमकां दिसतले न्यू स्लोगन्स आमी इन्व्हेंट केले जे आमचे म्हणजे आमी कोणाची टिका करूंक येवंक ना। आमी सगळे आमचे न्यू स्लोगन्स काडले। पळया प्लीज, वेकअप गोवा, वेकअप गोवा, इट्स नाव और नेवर, लेट्स सेव म्हादय और क्राय फॉर एवर। म्हाका दिसता आमी दूर ना, वर्ल्ड वॉर जातले खाली उदका खातीर बिटवीन स्टेट्स आतां चालू जाल्या। ही फक्त सुरवात आसा आनी हो जो इनिशिएटीव तुमी पळयता आयज 0% आसा। अशे इनिशिएटीव फुडें खूब येतले आनी फक्त स्टुडंट्सां कडसून येतले, नॉट अंडर एनी बॅनर, नॉट अंडर एनी। आमी फक्त स्टुडंट्स येयला, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीच्या खंयच्या हेच्या इन्फ्लुएन्साच्या अंडर ना। जस्ट फ्रेंड्स एकी कडेन येयले, आमी आयडिया गॅदर केले आनी आमी स्टुडंट्सां एकी कडेन हाडले। इट्स नॉट एन इजी टास्क। सगळे जाण लेक्चर्स मिस करून येयला, इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो हांव सांगपाक सोदतां की बेश्टी अवेरनेस केली म्हूण जायना हांव सांगता। आनी दुसरें म्हटल्यार बेश्टू आमी अपोजीट टिकाय करून फायदो ना। गव्हर्मेंटाचे लिमिटेशन्स आहा आमकां खबर आसा आनी ही अशी गजाल न्हू की अशी इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट टेक्स अ लॉंग प्रोसेस, इट हॅज लिगॅलिटी, वी अंडरस्टँड दॅट, ओके। एंड वी आर नॉट अपोजींग एनीथींग। ह्यो जो इश्यू आहा पळय तो आमी फक्त चिंतता की तो एक न्यूट्रल फॉर्मान आसपाक जाय। सगळे लोक अवेर आसपाक जाय की कितें बरें आसा कितें वायट आसा ह्या गजालीन, कळ्ळें। आनी रॉंग हितून सपोर्ट करपाक जायना, सगळे आपलो बेनिफीट पळोवपाक जायना। उदक आमी सगळे जाण पियेता।